आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की विविध पक्षाचो प्रचार चालू आसा आनी जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप एक जायत आसता. पूण आरोप प्रत्यारोप करतना कोणाचे पर्सनल हेजेर वचचें न्ही किंवा कोणाक कितें म्हणचें न्ही ह्या उद्देशान आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लें आसा. आमचे जेन्ना आमी गोमंतक युवा भंडारी समिती म्हणून काम करताले आनी आयज आमी यूथ म्हणून जेन्ना भंडारी समाज म्हणून आज तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा, आमचो एकूच उद्देश आसा की आमी खंयच्याच पक्षाक मत मार किंवा खंयच्याच पक्षा खातीर काम कर अशें म्हणून सांगना. कित्याक समाज आयज फूल गोंयभर विखुरलेलो आसा. जवळ जवळ 5 लोक आमचे लोक आयज ह्या गोंयान आसा भंडारी समाजाचे. सो प्रत्येकाक आपणाक जाय तो पक्ष चूज करूं शकता, प्रत्येक जाण आपआपल्या पक्षाक काम करूं शकता. पूण जेन्ना आमचे एक भंडारी समाजाच्या नेत्याचेर जेन्ना एक दुसऱ्या पक्षाचो जेन्ना तेजे आरोप करता किंवा ताका कितें म्हणटा तेन्ना आमच्या भंडारी समाजाक वायट दिसता. काल ओपोजिशन लिडर युरी आलेमांव हेणें आमचो भंडारी समाजाचो एक आमदार आसा जीत आरोलकर हेका डायरेक्ट वायट वर्ड संबोधीत केलो. आयज तो म्हाका हांगा संबोधीत करपाक सुद्दां वायट दिसता. पूण अशें जावचें न्ही. काल एक इन्सिडंट जालो. लिडर ऑफ ओपोजिशन युरी आलेमांव हेणें उलयतलो बोलण्याच्या ओगान म्हणटा तशें एक शब्द वापरलो. आमचे लिडर जे मांद्रेचे आमदारूय आसा आनी आमचे युवा समितीचे बरोबर आशिल्ले ते जीत आरोलकर हांकां लापीट हो शब्द वापरलो. हो शब्द तेणें म्हणलो आपूण उच्चारपाक शकना पूण म्हाका तो उच्चारपाक पडटा कित्याक जर ते आमी उच्चारना जाल्यार तें लोकांक कळना तेणें कितें उलयल्लें आहा तें. पण लापीट हो शब्द आमी रोजमर्रा जेन्ना आमचें संभाशण आसता लापीट म्हणून आमी कोणाक कितें म्हणटा जो कांय उपयोगाक ना म्हणजे जेजो वॅल्यू ना जो न्युसन्स वॅल्यू ताका आमी लापीट असो संबोधीत करता. हांव सांगपाक सोदतां जीत आरोलकर हो सामान्य लिडर न्हू आनी तो सामान्य व्यक्तीय न्हू. तेणें स्वताक आयज जो घडला तो स्वताच्या कर्तृत्वान घडलेलो आसा. एक बरो वॉलीबॉल प्लेयर गोंयभर आनी गोंयचे भायर म्हणून नांवाजलेलो आसा. आनी असले मनशाक जर तर असले शब्द जर वापरता जाल्यार समाज ते कशेंच मानून घेवपाना. तो एक रेप्युटेड सिटीजन आहा आनी तेजे भायर समाजाक भंडारी समाजाक आनी बारीक समाज जो बहुजन समाज म्हणटा तितूंत ताका एक बरें स्थान आसा. आनीक तें स्थान हें करूनच तो आयज समाजाक कितें मेळयलां जावं राजकारणाक कितें मेळयलां तें मेळयल्लें आसा. भंडारी समाजाचे लिडर जे आसा ते तुमी जर पळोवपाक गेले ते आमी म्हणटाक श्रीपाद भाऊ जे आमचे आसा जावं रवी नाईक आसा, पात्रांव जेंकां आमी म्हणटा, किरण कांदोळकर, जयेश साळगांवकर, दिलीप परोळेकर, दयानंद मांद्रेकर, दामू नायक, लवू मामलेदार, अमित पाल्लेकर आनीक लिडर ऑफ ओपोजिशन पार्टी जी आहा लिडर ऑफ ओपोजिशन जो युरी आलेमांवान जे म्हणला तेजे पार्टी सुद्दां आमचे बरे बरे लिडर आहा जशे की किरण कांदोळकर, मागीर अमरनाथ पणजीकर, सुनील खवटणकर आनीक जना भंडारी सारके अशे मोजकीच नांवां जी हांव सांगता. हे लिडर जे आसा हे ग्रासरूट लिडर आहा. हांकां अशें ना की आयतें कितें मेळ्ळें आनी आयतें म्हणून लिडर जाले. हे कितले वर्सां जावन ते पक्षाचें काम करतात. हांकां आयतें स्पून फिडींग जावं सिल्वर स्पून जे म्हाका आमी म्हणटा ताट काडून दिलें तशें कांयच जावना. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की बहुजन समाज आनी भंडारी समाज जो आसा हो खालते पातळी वयल्यान वयर येतलो समाज आसा. तुमी अशें जर आरोप करून आमचें जर मोराल जर बूस्ट करपाक लागले हे समाजाचे लोक मुखार आनी सरपाना. आनीक हांव आनी एक सांगता की लिडर ऑफ ओपोजिशन जे आसा युरी आलेमांव हे बरे लिडर आसा तांकां शुभेच्छा. पूण ते तशेंच एक पायलटूय जावन आसा. ते फ्लायट चलोवपी पायलट आसा. तांकां खबर आहा वेदर केन्ना बरो आसता तेन्ना वयर चडपा जाय, सकयल देवपा जाय, लँडींग करपा जाय, टेक ऑफ करपा जायना हें तांकां खबर आहा. आयज म्हाका एक सांगून दिसता की जी तेणें ती उतरां वापरल्यां ती उतरां भंडारी समाजाक मारक ठरलेलीं आसा. आनी तेणें खंय तरी तें मार्ते घेवपा जाय जावं आपली चूक म्हणून मान्य करून घेवपा जाय. जर चूक तो मान्य करून घेयना जाल्यार भंडारी समाजाचें वादळ चालू आसा तें व्हडलें रुद्र अवतार घेवपाक टायम लागपाचो ना. जर तर मुखार जर फुडची वाटचाल जर करपाची आसा जाल्यार ते आमी फकत एकूच डिमांड करता की तेणी अनकंडिशनल एपॉलॉजी पब्लीक एपॉलॉजी भंडारी समाज लिडर जो जीत आलोरकर आहा तेजेर घेवपाची. तशेंच फुडारा जेन्ना केन्ना उलयता तेन्ना एक कटाक्ष तेणें दवरपाचो भंडारी समाज जावं बहुजन समाज बारीक समाज जो आहा ताका असले अपशब्द जावं असले हे अनकॉन्स्टिट्युशनल शब्द केन्नाच वापरचे न्हू. आनीक हेजे फुडें हांव तुमकां एक सांगता आयज जो आघात आमचो जालो म्हळ्यार काल आमकां जेन्ना कळ्ळें आमी सगळ्यांनी एकठांय मेळोन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमकां आमचो आक्षेप नोंदोवपाक केले. तितूंत भितर हांव एक थँक्यू म्हणपाक सोदतां गोंय राज्याचे CM डॉ प्रमोद सावंत हेणी सकाळी फुडें ट्वीट करून सांगलें आपूण कितें जे लिडर ऑफ ओपोजिशनान उलयलां तें अनकॉन्स्टिट्युशनल आहा आनी हें एक
जिखोन येयल्ले आमदारांक जावं लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक हें सोबना. जेन्ना जेन्ना भंडारी समाजाच्या अगेन्स्ट वता, आमी आतां कशें सांगलें तुमकां की आमी एक पार्टी म्हणून येवना, आमी भंडारी समाजाचे यूथ आसा. जेन्ना जेन्ना पळय तिवूय गोश्ट थंय कितें जाल्या ही पत्रकारांक ऑलरेडी खबर आसा, थंय ते भंडारी समाजाच्या अगेन्स्टूच आशिल्ले आनी हिवूय गोश्ट भंडारी समाजाच्या अगेन्स्ट आसा. ती मोठी आनी धाकटी अशें ना. जेन्ना जेन्ना भंडारी समाजाच्या अगेन्स्ट कोण वतलो तेन्ना अवश्य यूथ म्हणून आनी जेन्ना आमी ती पदां भोगलेलीं आसा तेन्ना आमी आवाज उठयतले. फुडलो स्टेप आमी एक 7 दिसांचो टायम दिता आनी मुखाल्ले आमी 7 दिसान आनी मुखाल्ले आमचें कितें हें आहा तें आमी थरयतले. पळय कशें आसा, समाजाचो लिडर आमी तुवें म्हणल्यार आमचे सगळे पार्टीक लिडर आसा, सगळे स्टेजीर आमचे लिडर आसा. ते खंयच्याच हेचें एक एग्जाम्पल दिवन आमी सांगपाक वता आमचो खंयचोच लिडर जावं, तो अजीत आरोलकर जावं सुभाष भाऊ जावं, सुभाष शिरोडकर जावं रवी नायक जावं श्रीपाद नायक जावं, हेंचे अगेन्स्ट आमची केन्नाच कसलेंच उलयल्लें आमी हेजे मुखार घेवपाचें ना.